नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत. आज एक सिंपल फुल्ली जन अनकोर पूड दुखून आमगेला एक ट्रेडिशनल रेसिपी म्हणून येतं तर नी दुद्या वाल मेळ्ळा ताजी भाजी म्हणारे ताजी उपकर ही वाली मिगेले फ्रेंड आमगेल गांवचे श्रीमती नम्रता नरसिंह हेगड्यान पेटोवन दिलेले. नम्रता थँक्यू, भारी लायक असतर तर नी आसा. आता हे वाली पळोव भितर मिगेला अम्मा म्हणाले हांव तुका पान कसकसान दितको आनी नार कांड येता म्हणून. करेक्ट हे शीची उपकर पडणं घालची नाही आजी पळय तरणे पानी तर नी असी वाली वयलीची गुर मात्र आजी पान कांड पळय मिगेला अम्मा ते हातान शी रोल करता असं. ते रोल केलं कुडले क्रश केल्यावरी जाता ते तेन्ना ताजे सपूर ओमशी आशिल्ले पुरे सॉफ्ट जावन पालो सॉफ्ट जाता. आतां अम्मा ताजे नार काणू ते पुरो कसकसान दिलेले हांव पूर पूर शिनून घेतले. अशें आमगेले मालगडान गरकड आसल्यार तांणी करचें सन्न काम आमकां कळना बट आमकां कितले हेल्प जाता गो तसं. आता हांव 2 चमचे नारळाल तेल हून केले. तेल हून जाले कुडले ताका 1 चमचे उडदा दाळी आनी एक अर्द चमचे सासम घाले. नॉर्मल उपकर पडणं घाल्या वरी विशेष कसले नाये ते पटपट जावन उडदा दाळी तांबडी जाले कुडले हाका 2-3 सुकी मिरसांग घालची. सुकी मिरसांग घालून आमी पळांक शिनून दवरलेली ती तर नी दुदयाचे वाली अंत भितर घालता आनी लायक करून चाळून घेता. आतां पळयाक मीठय घालना हांवें तर न्ही ती दुद्या दंटस पळय तो वय तशीची नार काणा जेवटू घाला तेवे तशी भारी रुची जाता. तेवे खावचे जेवटू शिजून येता ते जून दुद्या दंटो आमी कोद्देल करतना घालचे तर निवाल्लीचे अशी उपकर करची. पळय हाका गोड घालू बाकी आसा हांव गोड घालता. गोड घालता ते देखून उद्दा घालू ना ते गोड मीठ पुरो जतन वाल्ली सुकून सम उद्दा सोडता ते पावता शिजच्याक तर न्हू ते ओगी एक 5 निमिश भितर शिजून येता. हे भारी लायक हें जिवाक त्या म्हळ्यार रिच इन फायबर तशीची आयर्न रिच म्हूण येता. घेता आमगेले उपकर एक 2-3 वळा मदें चळतर राबतना आमगेले उपकरी एक 10 निमिश भितर उपकर रेडी जाली. सॉफ्ट दुद्या दंट चापचाकीत लाय जाता कसो तांतूं ते गोड मीठ तिखसाणी पुरो वचून रुची जाती आहे. घ्या लास्ट हाका चिडती सोय घाल का कसं रूच गो तसं. तुम पुरो जनान खेळ्ळा की ही उपकर दुद्या पानाची सानस्तान खेळ्ळा लुडगा आसस की असं जाल्यार पुरो जन कमेंट करा. तुमकां मेळ्ळ्यार करून पळया. सक्कट जनांक धन्यवाद.